अस्तंत आशिया सुरू आशिल्ल्या झुजाचेर उक्तायलो हुस्को पांडुलिपीच्या संरक्षणाविशीं केलें आवाहन। केरळांतल्या पल्लक्कडांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले जनसभेक संबोधीत। कम्युनिस्ट आनी काँग्रेस हे भ्रष्ट आनी महाभ्रष्ट पक्ष, प्रधानमंत्र्यांचो आरोप। फोंडेंच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुजराती आनी राजस्थानी समुदाया कडेन केली बसका। भाजपाच्या जैताचो उक्तायलो हावेस। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी फोंडेंचे प्रभूनगरांत वेंचणूक प्रचारांत घेतलो वांटो। काँग्रेस उमेदवाराच्या जैताचो उक्तायलो हावेस। आनी सांगेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचे फाल्यां मुखेलमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें उक्तावण। सांग्याची भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर म्हत्वाचें पावल, सुभाष फळदेसाय। आनी आतां खबरो विस्तारात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांक संबोधीत केलें। अस्तंत आशिया सुरू आशिल्ल्या झुजा विशीं आनी उपराशिल्ल्या उर्जा संकटा विशीं मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी आपलें मत उक्तायलें। खाडी देशांत रावपी 1 कोटी भारतीयां प्रती सरकाराची वचनबद्धताय स्पश्ट केली। कोरोना महामारी उपरांत संवसार उदरगतीच्या वटेन वाटचाल करपाक लागिल्लो, पूण सेगीत चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून ह्या उदरगतीच्या वटेर आव्हान उबें जालां, अशें प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात हे कार्यावळींत संवाद सादतना सांगलें। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में 1 माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। पेट्रोल आनी डिझेलाच्या संभावीत संवसारीक संकश्टाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक आश्वस्त केला। फाटल्या दशकात भारताच्या वाडिल्ल्या तांकीक लागून आनी घटमूट संवसारीक संबंधाक लागून देश ह्या आव्हानाक खरपणान तोंड दिता, अशें प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळींत संवाद सादतना सांगलें। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी ज्ञान भारतम ह्या ॲपाचो वापर करपाचेर जोर दिलो। ज्ञान भारतम ॲपाच्या मजतीन पांडुलिपीच्या संरक्षणाविशीं आनी ह्या लिपीच्या माहिती एकठांय करपाविशीं जागृताय घडोवन हाडपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें। लोआंग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियां साझा की हैं। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की है। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों पर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट दी है। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने कॉपर प्लेट्स पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियां शेयर की हैं। वहीं लद्दाख की हेमिस मॉनेस्ट्री ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्र्यांनी नागा समुदाया वरवीं तांच्या दायजाचें संरक्षण करपाच्या येतात आनी फुडार राखून दवरपा येतात सुरू केल्ल्या यत्नाची तुस्त केल्या। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास
और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरूंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केरळातल्या पल्लक्कडात भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक प्रचार सभेत संबोधित केले। केरळम राज्य दोन पक्षांमदीं फसला। कम्युनिस्ट आनी काँग्रेस पक्ष जातून एकलो भ्रष्टाचारी जाल्यार दुसरो महाभ्रष्टाचारी आसा। इतली वर्सां ह्या दोनूय पक्षांनी फकत वोट बँकाचें राजकारण केलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या दोगूय पक्षांचेर खर टिका करतना सांगलें। एनडीए सहज गए दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस, एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। इन्हें केरलम के विकास की कोई परवाह नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आसामात वेंचणूक प्रचाराक नेट हाडला। भारतीय जनता पक्षाच्या असम विजय ह्या अभियाना खाला अमित शाह हांणी रोड शो केलो आनी उपरांत जनतेक संबोधित केले। सोनीतपूर आसाम हांगासरल्या जनसभेक संबोधित करतना तांणी घुसखोर मुक्त आसामा खातीर मतदान करपाचें आवाहन केलें। आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार ये कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। अमेरिका, इस्रायल आनी इराणाच्या झुजाच्या फाटभुंयेर झुजाच्या परिणामाचेर चर्चा करपा खातीर नियुक्ती अधिकार प्राप्त जाल्ल्या मंत्रिमंडळ समूहाची पयली बसका काल नवी दिल्लीत जाली। हे बसकेची यजमानकी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी चलयली। ह्या वेळार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, मंत्री हरदीप सिंग पुरी, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, राम मोहन नायडू, डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांचेर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले सरकार ह्या झुजाचे जे वायट परिणाम आसतले ते भारतीयांचेर जावचे ना हाची जतनाय घेता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले। हे बसकेत उर्जा पुरवणेंत आशिल्ले धोके, जीवनावश्यक वस्तूंची देशांतर्गत गरज, मुळाव्या सुविधांची लवचिकताय आनी भारताची घटमूट पुरवण साखळी हांचो नियाळ घेतलो। अस्तंत आशिया सुरू आशिल्ल्या झुजाक आयज 1 म्हयनो पुराय जालो। दोनूय वटांनी एकामेकांचेर व्हडा प्रमाणात शस्त्रां सोडप सुरूच आसा। अमेरिकेन 3,500 मरीन कमांडो अस्तंत आशियांत धाडल्यात। अमेरिकेची त्रिपोली नांवाची युद्ध नौका ह्या मरीन कमांडोंक घेवन अस्तंत आशियांत पावल्या। इराणा आड सुरू आशिल्ल्या ह्या झुजांत अमेरिकेचे मरीन कमांडो इतल्या व्हडा प्रमाणात पावप हे एक व्हड रणनीतीक पावल जावन आसा। हेर खाडी देशांनी लेगीत ह्या झुजाचे परिणाम दिसपाक लागल्यात। कुवेटात आपले सैन्य दळ सज्ज करून तांचेर जावपी ड्रोन आनी मिसायल हल्ले परतून लावपा खातीर यंत्रसामुग्री सज्ज केल्या। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। जय जय सिया राम। आज के इस भागदौड़ भरे समय में जब हम सब स्वयं से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं, तब ऐसा आवश्यक है कि हम अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से पुनः एक बार जुड़ें।
हम सत्य को सत्य माने, असत्य को असत्य माने और इनका अंतर समझकर अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करें। और यह सब संभव है भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा और उनकी प्रेरणा से ही, उनके ही गुण स्तवन का सौभाग्य मुझे अर्थात कुमार विश्वास को प्राप्त हुआ है। मैं आप सबके बीच आ रहा हूं दूरदर्शन और प्रसार भारती के वेव्स OTT पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके हैं, हर युग के हैं, हर हृदय के हैं। और श्री रामचरितमानस हमें प्रत्येक युग में ठीक ठीक जीवन जीने की राह दिखाती है। संकट में धैर्य, संबंधों में मर्यादा और जीवन में कर्तव्य का सतत बोध कराती है। हमारे आपके परिवारों में, हमारे बच्चों के मन में, हमारे युवाओं के मन में और हम सबके जीवन में भगवान श्री राम का वह आदर्श चरित्र फिर से विस्तार पाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए केवल श्रोता बनकर नहीं बल्कि मेरे सहयात्री बनकर श्री रामचरितमानस की भावरस संगीत यात्रा में मेरे साथ साथ चलिए। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे देखिए वेव्स OTT और DD नेशनल पर। विसावपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज फोंड्यां रावपी गुजराती आनी राजस्थानी समाजाच्या लोकांकडेन संवाद साधलो। घराघरांनी वचून प्रचार करपाचें काम भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी उमेदवार नेटान करीत आसात। भाजपान फोंड्यां मतदारसंघात व्हडा प्रमाणात उदरगतीची कामां केल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें। फोंड्यां बायपोल इलेक्शनाचो प्रचार खूब बरो आनी भारतीय जनता पार्टी सिस्टमॅटीक रित्या करीत आसा। डोर टू डोर कॅम्पेन करपाचें काम आमचो कॅन्डिडेट आनी ताच्या बरोबर आमचे कार्यकर्ते हे कंटिन्युअसली सगळ्या घराघरांनी वचून भारतीय जनता पार्टीच्या वोटा खातीर अपील करीत आसा। आमी लोकांक सरळ सांगलां की हे फावटीचे मत हे भारतीय जनता पार्टी खातीर रवी नाईकाक श्रद्धांजली दिवपा खातीर, हे फावटीचे मत भारतीय जनता पार्टी रवी नाईकाचे उरलेले विजन जे पुराय करपाक जाय आशिल्ले, जे आमी म्हणटा की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाक कंप्लिटली फोंडा सिटी ही स्मार्ट सिटी करपा खातीर आनी त्याच बरोबर फोंड्यान बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आनी एड्युकेशन सिटी, टेम्पल सिटी म्हणून आमकां डेव्हलप करपा खातीर आसा। खात्री आसा आज हांव गुजराती आनी राजस्थानी समाजाचे सगळे लोक जे हांगा रावतात तांची मिटींग कंडक्ट केली। 100% हे लोक सगळे जाण आमच्या बरोबर रावतले। गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज फोंडेच्या प्रभुनगर वाठारात काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार डॉ. केतन भाट्टीकर हांचे खातीर प्रचार केलो। डॉ. केतन भाट्टीकर हांच्या जैताचेर तांणी पुराय विश्वास उक्तायला। आम्ही प्रभुनगर सपना टाउन ही एरिया कव्हर करता आणि सकाळच्यान आमचे कॅन्डिडेट डॉ. केतन भाट्टीकर हे जेन्ना डोर टू डोर वता हांगाचो प्रतिसाद जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता लोक एक आशेन राविल्ले की ही निवडणूक येतली आणि ह्या करप्ट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी धडो शिकयतले। कित्याक लोकांचो जो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आमकां मेळटा आणि जेन्ना कॅन्डिडेट लोकांच्या घरांनी वता लोकांच्या चेहऱ्याचेर तो एक हांसो पळोवन आनी ते पॉझिटिव्ह पळोवन आमकांय एक उर्बा आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की भोवमतान ह्या फावट आमचे उमेदवार डॉ. केतन भाट्टीकर हे फोंडेच्यान जिखून येतले आणि 2027 एक नॅरेटिव्ह सेट जातले। फटीचे फोटो आणि माहिती सध्या मोठ्या प्रमाणाचेर आपल्याक बदनाम करपा खातीर वितरावप सुरू आसा असो आरोप डॉ. केतन भाट्टीकर हांणी केलो। आणि ते कोणे चालू केले आतांचे आमचे कडेन आतां पुरावे मेळ्ळ्यात आणि तेमी येता ते 2 दिसान स्पेशल प्रेस घेतले आणि तांचे ते त्या मनीस जे कोणी धाडटात तांचे आमी क्लियर कट हे दाखयतले लोकांक की लोकांकूय कळपाक जाय की स्वताक तिकेट मेळना तेन्ना दुखतात आणि लोक कशे लोकांक फसोवपाक भोंवतात। सो ताजेर आमी सारखे बऱ्या तरेन गजाली त्याच प्रमाणे 1-2 गव्हर्नमेंट सर्वंट जे बीजेपीच्या नावाचेर लिटरली भोंवतात, लोकांक फोन करतात, केतन भाट्टीकर वांगडा भोंवू नाका म्हणटात, आमी आज पर्यंत थंड राविल्ले तांचेय आमी एब्सोल्युटली विथ एविडन्सीस गजाली दाखोवन दितले। तितले अनुसार आमी पाशयेसान आमचो प्रचार चालू दवरतले। पोटवेंचणुकेत फोंड्यां मतदारसंघ परत एक फावट काँग्रेसी कडेन येतलो असो विश्वास काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकर हिणें उक्तायलो। हो केतन भाट्टीकर जो आसा पळय हो लोकांक गांवांनी हो फेस लोक गांवांनी म्हणटा तशें वाड्यार घराघरांनी लोक वळखतात
आणि ताजे जी कामाची जी पावती आसा ती हे इलेक्शनात लोक तांकां दितले आणि हे बीजेपी सरकाराचे पळय जे अति जाला म्हणटा तशें म्हाजो पापाचो घडो भरता तो आता फोंडा मतदारसंघातल्यान लोक दाखवून दितले तुमचो पापाचो घडो आता फुटलो आणि हे फोंडा मतदारसंघातल्यान जे पळय 27चे सरकार येवपाचे जे पळय स्टार्टिंग आसा ते फोंडा मतदारसंघातल्यानूच जातले आणि आमकां फोंडेच्या लोकांचेर विश्वास आसा. मागासवर्गीय समाज संस्थेच्या वतीन या समाजातल्या लोकां खातीर 3 दिसांच्या खेळाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन फोंड्या घडोवन हाडला. मागासवर्गीय समाजान फुडें येवन खेळात, अभ्यासात आणि कलेत प्रावीण्य दाखोवन समाजाची वळख निर्माण करची अशें संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप माणगांवकर हांणी सांगले. 4 वर्षे कंप्लीट जाले. 4 वर्सां हे सोजूनच तो आमचो एक आमी पयले वर्सा आमी एक 500 लोक हाडपाचे आमी प्रयत्न केलो. दुसरे वर्सा आमी 700 आमचे दलित बांधव एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. तिसरी दिसा 1000 आमी लोकांचो आमचो दलित बांधवाक आमी एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो. आमचो प्रयत्न आसा तांकां फुडें हाडपाचो, तांची सगळी बारीक मोठी सगळें काम करपाची. संवसारीक नुस्तेमारी आणि नुस्तेपालन दिसा निमतान गोवा एनिमल लिबरेशन मुवमेंटाच्या वतीन मांडवी न्हंयचे देगेर जनजागृताय मोहीम आयोजीत केल्ली. नुस्तें, कुल्ली आणि ऑक्टोपस सारकिल्ल्या उदकांत रावपी प्राण्यांच्या हिताचो विचार करपा खातीर ही लोकजागृताय मोहीम आयोजीत केल्ली. मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान उदकांत रावपी प्राण्यांची संवसारीक थराचेर जावपी हानी हाचेर नदर वेधपाचो यत्न जालो. शिरगाळ धारगळच्या महारुद्र हनुमान देवस्थानाचो वर्सुकी वर्धापन दीस मंगळारा 31 मार्चाक जातलो. ह्या वर्सुकी दिसा निमतान थळावे आमदार जी तारोलकर हांचो भोवमान जातलो आणि ह्या निमतान हेर सांस्कृतीक कार्यावळीचे आयोजन केला अशी माहिती पत्रकार परिशदेत आयोजन समितीन दिली. ह्या मदेगाद आमी फक्त नाटकाच करताले. दोन सत्यनारायणाची पुजा आणि नाटकां करताले. त्याच्या उपरांत कांय वर्सांनी हळूहळू हांगासर आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू जावपाक लागलें आणि 2002 सालांत आमी हें महारुद्र हनुमान देवस्थान रजिस्टर केलें आणि आतां ताका बरें स्वरूप येयल्लें आसा. सांगेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण फाल्यां 30 मार्चाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हजेरीत जातले. सांगेच्या वाठारांतली भलायकी सेवा घटमूट करपाचे दिकेन सांगे मुळावे भलायकी केंद्र एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या उक्तावण सुवाळ्याची म्हायती दिवपा खातीर आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले. मुद्दाम जावन आव्हान करता आमच्या सांगेच्या जनतेक आनी सांगेच्या आजूबाजू परिसरांतले अबाउट द हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ते आमी फाल्यां इनॉग्रेट करतात. प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑफ सांगें हे आमचे फाल्यां ताचे विधिवत लोकार्पण जाता आणि ह्या समारंभा खातीर आमचे आदरणीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाब राणे हांगा येतात. त्याच बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी हेय हांगा येतात. हांच्या हस्तुकी ह्या नव्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या इमारतीचें उद्घाटन जाता आणि ह्या नव्या इमारतीन भितर नव्यो फॅसिलिटीज जातल्यो. लायक आमचे 4 बेडेड डायलिसीस म्हणजे एकाच बरोबर 4 डायलिसीस पेशंटांक उपचार पद्दती करपाची व्यवस्था केल्ली आसा. हांगा वेगवेगळ्यो म्हणजेच एक्सरे टॅक्निशियन्स नव्यान घाल्ले आसात. हांगा आमी स्टेम फॅसिलिटी सर्विसीस म्हणजेच कोणी हार्ट पेशंट्सून आयले तांचो ECG काडल्यार ताचे एनालिसीस जावन ताबडतोब रिजल्ट्स आमकां मेळटा आणि त्या अनुसार आमकां उपचार पद्दती करपाक मेळटा. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. "10 days, 7 sports, where strength meets skill and tradition fuels every move. The first ever Khelo India Tribal Games 2026 is here from March 25 to April 3 in Chhattisgarh. 2,500 plus athletes, one stage, countless stories of grit, pride, and glory. Meet more Veer, from the speed of the track to the precision of the bow, to the thrill of the beautiful game.
He's ready for it all. Athletics, archery, wrestling, hockey, football, weightlifting, swimming. Every day a new battle, every moment a new hero. This is more than sport. This is strength. This is spirit. This is the pride of India's tribal talent. Watch it live from March 25 to April 3 on DD Sports, Prasar Bharati Sports, and Waves OTT. हिचो उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय नौदळाच्या शारिरीक प्रशिक्षण शाळेच्या अधिकाऱ्यां खातीर 23 ते 28 मार्च मेरेन जीण वाचोवपी तंत्र, उदकाचेर तळी, दर्या आनी उक्ते उदक ह्या विशयाचेर प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ही प्रशिक्षण कार्यावळ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्युरिझम अँड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली. ह्या प्रशिक्षणात उदका तळयेंत जीव वाटावपाचे तंत्र, दर्यांत जीव वाटावप आनी पावर बोट हँडलिंग अशा विशयांचो आस्पाव आशिल्लो. वट्ट 14 प्रशिक्षणार्थ्यांनी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीत वांटो घेतलो, जातूंत भारतीय नौदळ, भारतीय दर्यादेग सुरक्षा दळ, मॉरिशियस पुलीस दळ आनी श्रीलंकेच्या नौदळांचो आस्पाव आशिल्लो. चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाच्या वाठाराचे सोबितीकरण करपाच्या मुद्द्यावयल्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत पुरातत्व खातें आनी पर्यटन खात्याक शपथपत्र दाखल करपाचे आदेश दिल्यात. त्याच प्रमाण ह्या सोबितीकरणाच्या वावराक लागून ह्या संरक्षीत वाठारांत जाल्ल्या नुकसाणीची माहिती दिवपाचे आदेश उच्च न्यायालयान दिल्यात. ह्या सोबितीकरणाच्या वावरा खातीर जे प्रकल्प नियोजन आराखडे काम करपा खातीरची अधिसुचोवणी जारी केल्या. त्याच प्रमाण जे ना हरकत दाखले संबंधीत खात्यांनी दिल्यात ते सादर करपाचे आदेश उच्च न्यायालयान दिल्यात. तुये उद्देगीक वाठारांतल्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचे काम आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी सुरू जाले. 7 वर्सां सावन ह्या रस्त्याच्या दुरुस्ती खातीर यत्न सुरू आशिल्ले, जे आयज पुराय जाला, अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. काम करता आसतना बरें दिसता डेव्हलपमेंटाचे, म्हणजे तुम्ही पळयता आसतले रस्त्यांची कामां सगळ्याक जोरान चालू आहात आनी परत बाय नेक्स्ट वीक आमी कितलीशीच फावंडेशनां घालपाचे आहात, जे आमकां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या PWD मिनिस्टराक की त्यांचो सपोर्ट मांद्रे मतदारसंघाक सदांच आसा. तशेंच तुमकां खबर आसतलें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सदांच सपोर्टीव मांद्रे खातीर आनी मांद्रेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. परत एकदा सगळे पंचायतीक हांगासल्या स्थानिकांक धन्यवाद. अशेंच सगळे वांगडा रावन उदरगतीचें काम करया. तुये पंचायत वाठारात 50,000 चौखण मीटर सरकारी सुवातेत हंगामी स्वरूपाचे मैदान क्रिकेट आनी फुटबॉल मोग्यां खातीर उपलब्ध करून दितले, अशी माहिती आमदार जीत आरोलकर हांणी दिली. 3 ते 5 एप्रिल मजगती मोरजे आमदार चषक क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केला, अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. प्रत्येक गांवागांत प्रिमियर लीग चलतात आनी त्या प्रिमियर हांव सदांच प्रत्येक गांवांत सपोर्ट करता तांकां. कित्याक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन म्हाकाय दिसता स्पोर्ट्स वयर सरोंक जाय. आनी भुरगे आयज काल तुमी पळयता आसतले वेगळ्या वेगळ्या छंदाक लागलेले आहा आनी ते खंय तरी स्पोर्ट्साक एट्रॅक्ट जावंक जाय आनी खेळपाक तांकां उत्साह तेंचो वाडपाक ह्यो टोर्नामेंट दवरला 3, 4, 5 तारखेक एप्रिलच्या आनी आमदार चषक म्हणून. सो आमी हांगासर व्हडले व्हडले कॅश प्रायजीस दवरूना, पूण आमी गिफ्ट्स दवरले. सो व्हडले व्हडले गिफ्ट्स आहात थंयसर. सरप्रायज प्रायजीस आहा, स्पॉट प्रायजीसूय सरप्रायज आहात, ते बरे एट्रॅक्टीव आहात. आनी क्लोजिंग सेरेमनी जी आसतली ते क्लोजिंग सेरेमनीक एक टॉपमोस्ट सिंगर सेलिब्रिटी म्हणजे बॉलिवूडान सिंगींग करता तसो एक सेलिब्रिटी थंय येतलो. समता संवेदनेच्यो समाज म्हापशेच्या वतीन विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या बांदकामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. हो बुन्यादी फातर पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार चंद्रकांत माळगांवकर आनी चेतना माळगांवकर हाजीर आशिल्ले. 108 वर्सां पोरण्या देवळाची पुनर्बांधणी करपाची संद आमकां मेळ्ळ्या, अशें आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी सांगलें. 8 वर्सां जाली जे आयज ह्या देवळान पावूंक ना, तेजे आयज म्हाजी बऱ्यान बरी तुमच्या कराडीची कमिटी काडली. त्या कमिटीन आयज बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज ह्या देवळाचें आयज भुमी पुजन आयज स्टार्ट जाल्लें आसा. जे
आयसूनी कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. आमी असो विचार केल्लो आसा जे म्हापशेकार शेतकऱ्याची सगळ्या समाजाचे आसा त्यांनी तिकडे येवपाची खूब गरज आसा. कित्याक जेन्ना सगळ्यांचो हात आसता तेन्ना एक स्ट्रॉंग एक उमट जाता. ताका लागून सगळ्यांनी येवचें एके कडेन आनी ह्या देवळाक सगळ्यांनी हातभार लावचो. म्हाका अशी अपेक्षा आसा की सगळ्यांनी येतले. कित्याक 108 वर्सां जाली आमी एके कडेन थंयसर नासले. ते 108 वर्सांनी आयज आमी एके कडेन येयल्ले आसा. तशेंच थोडे जाण अजून भायर आसा जेच्यांनी सगळ्यांनी आमच्या कडेन येवचे, संपर्क करचे. कित्याक ह्या देवळाक सगळ्यांचो हात लागतलो. जेन्ना सगळ्यांचो हात लागतलो तेन्ना ते देवूळ भव्य अशें जातलें. आदले उपमुख्यमंत्री आणि कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकारांची अखिल भारतीय सेपॅक टॅक्रो महासंघाच्या अध्यक्षपदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या. रांची झारखंड हांगा जाल्ल्या बसकेत तांची ही निवड जाल्या. सेपॅक टॅक्रो ह्या खेळाची लोकप्रियता वाडोवपा खातीर आपूण वावुरतलो अशें तांणी सांगलें. जेन्ना आमची AGM जाली रांची झारखंड हांगा तेन्ना सगळ्यांनी युनेनिमसली बिनविरोध म्हाका नॅशनल प्रेसिडेंट म्हळ्यार सेपॅक टॅक्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष म्हणून म्हाका म्हजी नेमणूक केल्ली आसा. आनी एक बरें दिसता की आयज सेपॅक टॅक्रो कडेन काम करता आसतना गेली अनेक वर्सां गोंयांक 1999 हांव पयली फावटी अध्यक्ष जाल्लो त्या टायमाक गोंयचो. म्हाका याद करून दिसता आमचे कृष्णा खराडे भाई खराडे ते म्हजे फुड्यान गेल्ली त्या टायमाक आनी तेजे उपरांत हांव तेजो अध्यक्ष म्हाका केल्लो. इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीत काल सावन सुरवात जाली, जातून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून ह्या वर्साच्या सर्तीत आपल्या खेळाची सुरवात जैतान केली. बंगळुरूच्या एन चेन्नास्वामी मैदानाचेर सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा आड 9 गडे वगडावन 201 धांवड्यो काडल्यो, जातून ईशान किशनान 80 धांवड्यांचे योगदान दिले. उपरांत खेळपाक देंविल्ल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान जैताचो फाटलाव करतना 15.4 षटकात 4 गडे वगडावन 202 धांवड्यो काडल्यो आनी जैत जोडले. आयज मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर मुंबय इंडियन्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान अस्तंत आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाचेर उक्तायलो हुस्को. पांडुलिपीच्या संरक्षणा विशीं केलें आवाहन. केरळांतल्या पल्लक्कडांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केले जनसभेक संबोधीत. कम्युनिस्ट आनी काँग्रेस हे भ्रष्ट आनी महाभ्रष्ट पक्ष, प्रधानमंत्र्यांचो आरोप. पुणेच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गुजराती आनी राजस्थानी समुदाया कडेन केली बसका. भाजपाच्या जैताचो उक्तायलो हावेस. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी फोंडेच्या प्रभुनगरांत वेंचणूक प्रचारांत घेतलो वांटो. काँग्रेस उमेदवाराच्या जैताचो उक्तायलो हावेस. आनी सांगेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचे फाल्यां मुखेलमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें उक्तावण. सांगेची भलायकी सेवा घटमूट करपा खातीर म्हत्वाचें पावल. सुभाष फळदेसाय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.